जी चित्रकला आणि रांगोळी हे शिकयतात आमच्या भुरग्यांक, परंतु त्यांनी सुद्धा आपल्या ह्या रांगोळींतल्यान एक देशभक्ती हांगासर दाखोवन दिल्ली आसा। ज्या पुलवामान भितर जे पद्धतीचो मर्डर जालो आमच्या हिंदूंचो आणि तांकां विचारून मारलेल्यो आसा गुळयो, जे हिंदू आसात तांकां मारले, अशा पद्धतीचो जो नरसंहार पाकिस्तानाच्या दहशतवाद्यांनी केल्लो आसा ताजो निषेध वेगवेगळ्या पद्धतींनी सगळ्या देशांत जाला, गोंयांतूय जाल्लो आसा। आणि फोंड्यां भितर रंकेश अकादमीन हो कार्यक्रम आयोजीत केला, त्याच्या बद्दल तांचे चालक आसात त्यांचे, तुमच्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे आणि पालकांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। दुसरे, आयज अशा पद्धतीची ही जागृती एका दिसान भितर केली आणि विसरले अशें आमी जावपा दिवपा जायना। आमी ज्या ज्या जाग्याचेर आसतले त्या त्या जाग्याचेर ही जागृती आमी दवरपाक जाय। देशभक्ती ही आमच्यान भितर जावपाक जाय जागृत। आमचे अनेक लोक आसा ते देवळांनी पयशे दान करता आणि खंय देवळां भितर कितें कळसाक सोन्याचो कळस करप, चांदीचीं दारां करप, पालखी करप, हाज्या खातीर आमी खर्च करता। पूण आमी हेज्या पयलीं पळयलें आसा की सोरटी सोमनाथाचें मंदीर अशें 14 फावटी भांगरांनी मडयल्लें हें आमच्या ह्या दहशतवादी लोकांनी लुटून व्हेलें परदेशांत भितर। आमी आयज जर अशेंच फक्त तेजेर देवळांचेर आनी हेजेर जर खर्च करत रावले जाल्यार फाल्यां आमच्याच गोंयान भितर 450 वर्सां पयलीं देवळांच्यो चर्चीस जाल्यो, तेजे पयलीं मशिदी जाल्यो, हें आमी पळयल्लें आसा, कळ्ळें न्ही। सो ह्यान फुडें हें जावचें ना अशें आमी सांगूंक येना। आयज पश्चिम बंगाल आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्र भारत देशाचो भाग, काश्मीर हांगासरल्यान हिंदू पळून येवचे पडले आपलो जीव वाटावपा खातीर। आनी तेंच्यांनी सांगलें कितें, तेंच्यांनी दादल्यांक गुळयो घातल्यो आणि बायलां आणि भुरगीं आसा ती आमच्या स्वाधीन करा म्हूण सांगलां। फाल्यां हांगा संपूर्ण देशान जर ही स्थिती निर्माण जाली की आमकां गुळयो खावच्यो पडल्यो आणि जर आमच्या बायलां भुरग्यांक जर तेणी व्हेलीं उबारून जाल्यार तांचें कितें जातलें हें तुमकां आनी सांगपाची गरज ना। पश्चिम बंगालांत भितर आयज कितल्याशाच बायलांचेर अत्याचार जाल्ले आसा, बलात्कार जाल्ले आसात, तांकां मारलेले आसा, जिते कपडे काडले, लासले तांकां। इतलेंच न्ही, घरां दारां लुटलेलीं आसा, कोणाचो हिंदूंचें दुकान आसात, फॅक्टरी आसा आनी कितें आसा तितूंतले सगळे लुटून व्हरप, ताका उजो लावप, अशा प्रकारची एक राक्षसी वृत्ती जाका म्हणटा आमी। हे पयलीं राक्षस जावन गेले, त्यांच्यात आनी हेंच्यात कांयच फरक ना। आणि म्हणून ह्या राक्षसी वृत्ती खातीर लढो दिवप हे तुमचे आनी आमच्या सगळ्यांचें काम जावन आसा। आमी आयज जे सत्प्रवृत्तीचे लोक आसा बरे पद्दतीन ते घरा कडेन आमी जप करता, पुजा करता आनी कितें करता आनी आपले पुरते सगळे बरें आसा म्हणून समजतात, अशें तुमी समजू नाका। हें जें आक्रमण आयिल्लें सगळ्या जगात आयलें आसा। आयज ही जी हांव सांगता ती परिस्थिती फ्रांसानूय आसा। फ्रांसांतूय बायलांचेर बलात्कार जाले, थंय लुटालूट जाली, इंग्लंडांत भितर जालें, इटालींत भितर जालें, अमेरिकेंत भितर जालें। म्हणजे जगभर अशा पद्धतीची ही राक्षसी वृत्ती आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी ती गोंयांतूय बी आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय। कालचोच इन्सिडंट वयर शांतीनगरांत भितर एक कोण तरी मॅकॅनीक आसा, तो पाकिस्तानाचो जिंदाबाद जिंदाबाद म्हणून तेणें व्हडलो हें उदो केलो। म्हणजे आमच्या देशान रावप, खावप, जेवप सगळें आणि पाकिस्तानाच्या संबंधी कित्याक तो मुसलमानांचो देश, तांकां देशा बद्दल अभिमान केन्नाच आसना हें लक्षांत दवरा तुमी। तांकां अभिमान आसता तेंच्या धर्माचो आणि म्हणून त्यांच्या धर्माचो जो मनीस आसा तो तेंचो। तुम्ही फाल्यां सगळे मुसलमान जाले जाल्यार ते तेंचे आणि ना जाल्यार उरलेले सगळे काफीर। तो हिंदू आसूं दी, तो ख्रिश्चन आसूं दी, तो बुद्ध आसूं दी, तो जैन आसूं दी, तो शीख आसूं दी, कोणी आसूं, हे काफीर म्हणटात ते। तो महाराष्ट्रीयन आसूं, गोवा कोंकणी उलयता, मराठी उलयता, पंजाबी उलयता, बिहारी उलयता, कन्नड उलयता, तामीळ उलयता, तांकां ते कांय लागना खंयची भाशा, तो खंयच्या जातीचो आसा ते तांकां लागना। तो एसटी आसा, तो ओबीसी आसा, तो शेड्यूल कास्ट आसा, तो कोण सारस्वत आसा, मराठा आसा, भट आसा, कांयच लागना तांकां। तो फक्त हिंदू आसा की ना इतले विचारतात ते। तेन्ना आमी सगळ्यांनी हें लक्षांत घेवपाक जाय की आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय ह्या जाग्याचेर आसा थंय। कोणाचेरूय कितेंय संकट आयलें जाल्यार उरलेल्यांनी सगळ्यांनी धांवन वचपाक जाय। आनी ही जर संवय आमकां लागतली जाल्यार आमी आठवड्यांतल्यान आमच्या शेजाराक जें एखादें देवूळ आसा त्या देवळान भितर जमपाक जाय।
देवाची आरती करपाक जाय, कोणें 4 गजाली बऱ्यो आसा त्यो सांगपाक जाय, नाजाल्यार प्रवचनां वाचात, दासबोध वाचात, कितेंय वाचात, आमचे कडेन कितलेशेच ग्रंथ आसात. सो ह्या गजालीक तो सगळ्यांनी हें करचो आनी अशा पद्धतीची जी एक राष्ट्रीय प्रवृत्ती, देशाचो एक अभिमान तुमच्या टिचरान तुमच्या भितर जागयल्लो आसा तो भुरग्यांनी जोपासचो आनी हो सगळ्या उरलेल्या समाजात सगळे कडेन तुमी स्प्रेड करचो अशें म्हाका दिसता. जाल्यार तुमकां आनी आमकां फुडें खंयचीच भंय ना. तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा, कितें ठरयलां तेंच्यांनी, एक 2047 पर्यंत संपूर्ण भारताचो पाकिस्तान करप, कळ्ळें न्ही. ते तेंच्यांनी ठरयलां, किंवा तेंचो हे मुस्लीम कंट्री करप आमच्या देशात, हें तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा. पूण आमी ठरयल्लें आसा की आमी तें जावपाक दिवचें ना. आमी 2050 पर्यंत आमच्या देशाचो हो भगवो देश म्हणून आमी हांगासर तांकां दाखोवन दितले. आनी अशा पद्धतीचो आमचो देश आसा तो पयली जी आमची संस्कृती आशिल्ली, आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे पर्यंत पावयली, ती आमी फुडले पिळगेक पावयतले आनी तांकां बरे भशेन हांगा नांदपाक दितले. तुमचो चड वेळ घेनासतना तुमी परत एकदा ह्या हितून भितर सामील जाले. सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. हेच विचार आसा ते राष्ट्रीय विचार तुमी संपूर्ण समाजान व्हरचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी मुगेली 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. सत्यविजय नाईक, हिंदू जनजागृती समितीचे गोंयचो समन्वय करता. आज आमी हांगा सगळे जण जे जमले आसा ते म्हणजे ज्या काश्मीरांची आतंकवादी हमलो जालो त्या सगळ्या आमच्या बांधवांका श्रद्धांजली वाहपाक आमी सगळे एकठांय जमल्या. सगळ्यात पयली हे जे कोण आतंकवादी आशिल्ले त्यांच्या ह्या भ्याड हल्ल्याचो आमी अत्यंत तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करता. आज आमकां सगळ्यांका खबर आसा की आमकां स्कुलांनी सगळी कडेन कितें शिकयले गेले तर आमकां सर्व धर्म समभाव, आणि आम्ही निश्चित मानता तो आम्ही खंयच्या धर्माचो केन्ना अनादर करू ना. आम्ही सगळ्या धर्मांचो आदर करता. परंतु आज हो एकतर्फी सर्व धर्म समभाव चलतलो काय ना, तर आमकां दुसऱ्या बाजूने म्हणजे आम्ही सगळ्या धर्मांचो आदर करता पण बाकीचे धर्म आसा तेंच्यांनी सुद्धा आमचो आदर करपाकच जाय. फक्त धर्माचोच न्ही तर या देशाचो सुद्धा आदर करपाक जाय. परंतु आज हे जे कोण आतंकवादी वृत्तीचे आसा ते म्हणटा की आम्ही ह्या देशाच्या तिरंग्याक सलाम करचे ना, हे म्हणता आम्ही वंदे मातरम म्हणचे ना. म्हणजे त्यांनी आमच्या धर्माचो आदर तर सोडात, ह्या देशान ते रावता, ह्या देशातले खाता, ह्या देशान पैसे जोडटा, पण ते ह्या देशाच्या राष्ट्रध्वजाचो आदर करनात, या देशाचे राष्ट्रगीताक ते म्हणनात, राष्ट्रगीताक ते उभे रावनात असे बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच वृत्तपत्रातून तुम्ही ऐकले असतले. त्यामुळे आज आम्ही लक्षात घेवपाक जाय हो एकतर्फी सेक्युलरिझम आमकां चलचो ना. या देशान जर रावपाक जाय, या देशातल्या भारतीयांचो, या देशातल्या राष्ट्रध्वजाचो, या देशातल्या अस्मितांचो हेंच्यांनी आदर राखपाकच जाय. आणि म्हणून आज आम्ही लक्षात घेवपाक जाय की आमकां सगळ्यांका आमकां धर्म तर प्रियच आसा परंतु राष्ट्र सुद्धा तितलो आमकां धर्म कितें शिकयता की राष्ट्र सर्वस्व आसा. त्यामुळे आज ही जी कोण वृत्ती आसा तर ही राष्ट्राक तर मानितच ना. तुम्ही आज पहिले काश्मीरान की कशा पद्धतीने त्यांनी तांकां विचारले की तुमचो धर्म खंयचो. त्यामुळे लक्षात घ्या की आज आमच्या देशात आज जगात हिंदूंचो एकमेव देश आसा, हे मुस्लिमांची 57 देश आसा, ख्रिश्चनांचे 152 देश आसा, आणि या संपूर्ण जगान हिंदूंचो एकमेव देश आसा. तेका आज आमी कितें म्हणटा सेक्युलर देश. आणि या सेक्युलर देशान आमी कितें पळयता तर आज आमच्या देशान आमकांच गोळये घालून हिंदू आसा म्हणून गोळये घालून मारतात. तर ही जर स्थिती आमकां बदलूची पडटली तर आमकां हिंदू म्हणून एकत्र येवचें पडटलें. आज आमी वेगवेगळ्या संघटनेचे असू शकता, वेगवेगळ्या खंयच्या राजकीय पक्षाचे असू शकता किंवा वेगवेगळ्या विचारांचे असू शकता, परंतु आमकां हिंदू म्हणून एकत्र येवचें पडटलें. ही गजाल आमी लक्षात दवरपाक जाय. आज देशातली आमची विविध राज्यात जवळजवळ 9 राज्यात हिंदू अल्पसंख्याक जाल्या. कित्याक जाले? कारण आमी धर्मा खातीर एकटे येवना. कोणतरी येयले आमकां कन्वर्ट केले, त्यांच्या धर्माचे महत्व सांगले, कोण गरीब आहा तांकां आनी कितें तरी हाडून दिले, ते हिंदू कन्वर्ट झाले. देशातल्या 9 राज्यांत आज आमी अल्पसंख्याक जाल्ल्या आणि कितली राज्यां आमी सोडटली. एकेकाळी संपूर्ण जगान हिंदू संस्कृतीच आशिल्ली. आज जगातली सोडा देशातले सुद्धा काही राज्यांपुरते आमी मर्यादित उरले आसा. आज बंगालान आमी पळयता कशा पद्धतीने, आता सरान सांगला की बंगालान कशा पद्धतीने हिंदू म्हणून तांकां लक्ष केले वयता. म्हणजे बंगालान जी त्या ठिकाणी जे आक्रमण सुरू झाले, त्यांच्यानी दंगली ज्या ठिकाणी घडयले, थंय हिंदूंची घरां त्या घरांका ब्लू शाईन मार्क केल्ले
की ते जे दंगल करपाक तांकां कळपाक जाय हिंदूचे घर खंयचे आनी मुस्लिमाचे घर खंयचे. म्हणून हिंदूंच्या घराक थंय छाई लायिल्ली कित्याक तांकां कळपाक जाय हिंदूचे आनी त्याच घरांका थंय जाळले, त्याच घरांका थंय उजो लायलो. त्याच ज्या गाडये भितर आमच्या देवातांचे फोटो आशिल्ले, खंय गणपती आशिल्लो, कोण शिवाजी, कोण श्रीकृष्ण, ह्या देवतांचे ज्या गाडयेन फोटो आहा ते गाडयो फोडले. कित्याक फोडले? कारण हे हिंदू आसा. लक्षात घ्या, ही जर परिस्थिती आम्ही जर आज लक्षात घेतली ना, आम्ही जर धर्मा खातीर एकटे आयले ना, आमच्या देशा खातीर जर एकटे आयले ना, जाल्यार फाल्यां ही परिस्थिती आमच्याकडे जावपाक चड टायम लागतो ना. आज आम्ही पळयता की आज आमचे मार्केट्स आसा, आम्ही जर भाजी घेवपाची म्हटलें जाल्यार आमकां हिंदू सोदूचो पडटा. झाली काय ना परिस्थिती? त्या दृश्टीन आम्ही लक्षात करपाक जाय की आज आम्ही हांगासून फुडें जर का ते हिंदू विचारून, नाव विचारून, धर्म विचारून जर का गुळी घालता जाल्यार आमकां आमी मार्केटान जी जी वस्तू खरेदी करतले, ज्या ज्या दुकानार वयतले थंय आमकां धर्म विचारूचो पडटलो. जे आमचे हिंदू आहा त्यांच्या कडल्यानच आम्ही खरेदी करतले अशा प्रकारचो निश्चय प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीन करूचो पडटलो. आणि हे फक्त आज आम्ही सगळे जागृत आहा, इतल्यानीच करून जावचे ना, तर प्रत्येकान जबाबदारी घेवपाक जाय. आम्ही किमान 10 लोकांक तरी सांगतले, आमच्या संपर्कातले जे जे तांकां हेच्या विशीं जागृत करतले. हे आमचे राष्ट्रपतीचे कर्तव्य आसा, हे आम्ही सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आणि येणाऱ्या काळात आमकां मोठ्या प्रमाणात ज्या ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संघटना आपापल्या परीन काम करता, जी संघटना आपल्या जवळ आसा, ज्यांकां आमी कॉन्टॅक्टान आसा तेंच्या वांगडा एकटे जावपाचे. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वेगवेगळ्या संस्था गोंयान मोठ्या प्रमाणात काम करता, तेंच्या वांगडा एकटे उबे रावा. खंय तरी आमच्या देशा खातीर आमी थोडो तरी वेळ दिवया. सगळे आयोजन बाकी सगळे कार्य ते करता, त्यांचे कार्यकर्ते करता, परंतु आम्ही थोडोसो वेळ तरी त्यांच्या वांगडा दिवया. हे आम्ही लक्षात घेवपाक जाय की आम्ही आमच्या धर्मा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर आज जर आम्ही वेळ दिलो ना जाल्यार आमकां पळोवन वळपाक दुसरो मार्ग ना. ह्या सायडीक गेल्यार आमी पाकिस्तान पळोवन वचूं शकता, बांगलादेशा वचूं शकता, आणि ह्या सायडीक उरलो अरबी समुद्र. आमच्या कडेन पळोवन वचपाक एकमेव मार्ग तो म्हणजे अरबी समुद्राक डुबकी दिवन मरोचे. त्यामुळे आज आम्ही जर का हेचो गंभीरतेन विचार केलो ना, आमकां जर आमचें अस्तित्व टिकोवपाक जाय, आमचो धर्म, संस्कृती, आमची परंपरा जर का टिकोवन उरपाक जाय जाल्यार आमकां हिंदू म्हणून एकटे येवपाक जाय. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरुया. आमच्या भुरग्यांक हेच्या विशीं सांगुया की आमच्या धर्माचें महत्व सांगुया. आमी एक बरी गजाल आसा, अकादमीन सगळ्या भुरग्यांक एकटे करून आमचे वेगवेगळ्या कला ते शिकयता. कला ही आमच्या धर्मात मोठी एका शास्त्र आसा की कलेच्या माध्यमातून भगवंताकडे प्राप्ती करूचो एक मार्ग आसा. तर ह्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करूया की आमच्या धर्माचे विविध जसे आमच्याकडे विविध ग्रंथ आसा, या ग्रंथा भितर कलेचे महत्त्व सांगितलेले आहे, ते कलेचे महत्त्व समजून घेऊया आणि त्या माध्यमातून भगवंताची कृपा आम्ही सगळ्यांनी प्राप्त करून घेऊया. इतके सांगता आणि परत एकदा सगळ्यांका सांगता की आम्ही आमची जात, पक्ष, संप्रदाय, संघटना सगळी विरुद्धा बाजूक धरून एक हिंदू म्हणून एकटे येऊया. आमच्या धर्मा खातीर किमान दर दिसा आम्ही 1 वर तरी आमच्या धर्मा खातीर दितले असो आम्ही सगळ्यांनी निश्चय करूया. इतके सांगता आणि सगळ्यांका देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी निश्चित रॅली काडलेली आसा, ही आमची अकॅडमी आसा रंकाश आर्ट अकॅडमीच्या. सो ही काडपाचें एकूच की फाटल्या 22 तारखेक पहलगाम जम्मू काश्मीर हांगा टेररिस्टान एटॅक केले आनी जवळ जवळ आमच्या 22 भारतीयांक हितून मरण येयल्लें आसा. खूब अशी वायट गजाल घडलेली आसा, धक्कादायक घटना घडलेली आसा. ही सांगपाचें एकूच की आमची हितून रांगोळी क्लासीस चालू आसा. सो म्हाका रांगोळी माध्यमांतल्यान एक कितें दाखोवपाक जाय आशिल्लें. सो मी रांगोळी पळोवपाक शकता. तितून जी आतां हे दिसांनी विडियोज व्हायरल जाल्ले आसा पहलगामाच्यो टेररिस्ट एटॅकाचेर, की ती कपल्स आशिल्लीं जी हालींच लग्न जावन रोखडीच ती भोंवपाक गेल्लीं आनी तेंचेर थंय एटॅक जाल्लो आसा. तेजो हजबँड आशिल्लो तेजेर गुळी मारून तेंचें मरण येयल्लें आसा. सो तें आमी आयज हे रांगोळीन दाखयल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी जे टेररिस्ट आशिल्ले तेंच्यांनी राज्य विचारना किंवा भाशा, जाती हें विचारना, पूण तांकां तेंचो धर्म विचारून तेंचेर गोळी मारलेली आसा. आनी हें अशें जावचें न्हू मुखारूय बीन म्हणून. आनी सगळे भुरग्यां कडेनूय मागता की जे टेररिस्ट आसा अशें मुखार केन्ना जावचें न्हू. आनी भुरग्यांक ताका लागून आमी ही आयज रॅली दवरलेली आसा, जशी जागृती जावपाक जाय म्हणून. सो हेंच सांगून आनी सगळे भुरगे पेरंट्स हे रॅलीक येयले म्हणून सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय. वंदे मातरम.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.